मोगाच्या बाबयनीनो आमचो जाण्णू भारी हुशार तो, भारी एक एंथुझियास्ट म्हणटा आमी, उर्बेन बरोलो दाळ्ळे. पूण इल्लीशी पिवण्याची सवय आशिल्ली ताका. पिवण्याची इल्लीशी सवय आशिल्ली. इल्लें पियेतालो संजेचें. पूण बरो एक गळटालो आनी बरें, पूण एक पिवण्याची संवय इल्लीशी आशिल्ली आनी ती संवय आशिल्ल्या वरवीं ताका इल्लेशें ताचें विकनेस, अस्कतकायी ती कळटेली इल्लीशी. तो जाण्णू बरो 10 जाणांक जाय जाल्लो. 10 जाण उपकार करचो मनीस. बरें मोगाळ मनीस. आतां कालें करता म्हणजे एक दीस बेजारान बसला. आमचो सलवाम आयलो. सलवामान सांगलें कालें म्हळ्यार जाण्णू कितें रे वगत बसलाय? कितें रे खंत रे? कालें बायलें सांगता छाटीपिटी जालें गे, खाटीपिटी म्हण जालें गे. म्हणून बायलें खाटीपिटी जालें, खाटीपिटी सकाळीं हांव सुरू करता सोरो सोडू म्हणून. मागीर कालें केलें रे, सोडलोय रे. हांव सोरो सोडना हांवें हांव सोरो सोडिना, हांवें ताका सोडलें आज. बायलेक सोडलें, सोरो सोडून जाता. बायलेक सोडलें, सोरो सोडिना म्हणून. देखून आतां ताका सोडलो हांवें म्हणलो आनी देखून आतां हांवें बसलां केदां ताका करता म्हणून ताचें सुटकेस काडून पळयचें. देखून हांव सोरो सोडना तुका सोडटा म्हणटाय. पूण मोगाच्यानो आमी आतां प्राजीत काळ आराम केला. सिंधीच्या बुधवार जालो. आतां प्राजीत काळ आराम केला. हाका आमी बायलेक सोडूंक न्ही. बायलेक सोडूंक जायना. तो साक्रामेंत जोडलो साक्रामेंत मोडून वचो. पवित्र लग्नाच्या साक्रामेंतांत एक जाल्लो तो व्हडलो साक्रामेंत तो. लग्न साक्रामेंत कशी म्हाका व्हडलो सोडूंक जायना गे तशें तुमकां काजारी जोड्यांक हें काजाराचो बांद तुटोवंक जायना, मोडूंक जायना. देखून कालें करचें गे म्हळ्यार तो सोरो सोडिचें. ह्या साक्रामेंताक विरोध येता तें आमी काडिचें. आनी हें जावन आसा प्राजिताचो काळ. तशें हें जेजू आमकां सांगता. मोगाच्यानो तर मागणें करचें गे खंयचें मागणें करचें म्हणून म्हजे मोगाची जतूबाई म्हूण विचारता. आनी जतूबाई, बिज्जूबाई, तेजूबाई तांकां मागणें करूंक जाय. करेजमाचें मागणें कसलें म्हणून जसूबाई, ग्रेसीबाई, लेत्तीबाई, बिज्जूबाई ही सारलीं विचारतात मागणें कसलें करचें गे म्हणून. आतां मागणें कसलें करया? एक सवाल. देखून ह्या प्राजीत काळार मागणें करचें कितलें व्हडलें मागणें, कितल्या मिनटांचें, कसली मागणी, खंय तावन मागणें करचें म्हूण विचारतात. देखून ह्या कसलें मागणें करचें तें पळया. आमकां एक सगळ्यांक मोगाच्यानो वा एक बरें मागणें जायचें आमकां. ह्या सैतानाक जिखचें मागणें आमकां जायचें. हे थाळण्याचे वयर जैत धरचें मागणें आमकां एक जायचें. मागीर उपासा विशयांत कलो उपास करचो. उपास कालें खायचें, कालें खावं नजो. आतां शुक्रारचें मांस खावं नजो म्हूण आडवरलां. जिंजवार करचें म्हूण आयलां. आनी 2 धाकटीं जेवणां एक तिकेचें साजार मट्टाचें जेवण म्हणून कॅननलो पवित्र सभेचें नियमशास्त्र शिकयता. आनी देखून आमी कसलें कालें खंयचें धाकटें जेवण म्हळ्यार कालें, व्हडलें जेवण म्हळ्यार कालें कशें तें परतून आमी डिफायन करचें म्हणून थाय. देखून कोलो उपास करचें गे म्हणून ताका एक जाप जायचें पडटा आमकां. ह्या सेरमावचेर ती जाप कसलें मागणें करचें म्हणल्यार एक जाप आनी कसलो जिंजवार करचो हाका एक जाप जायचें. मागीर तिसऱ्यांक कालें गे म्हळ्यार दान धर्म दिवचें. कितल्यान दान धर्म करया दान धर्म? थोड्यांक दिल्यार तितलें ना. आमी कालें दिवचें, कालें दिवं नजो, कितल्यान दिवचें, कितल्यान दवरचें ह्या विशयांत एक कितल्यान दान धर्म कसलें करचें गे म्हणलें एक नियाळ आमी करचें. ताका जाप सोदून काडचें. ह्या तिनांक जाप जावन आसा. आयच्या दिसा आमी सोडया. ह्या करेजमांत देखून मोगाच्यानो आतां पयल्यान पयलें जेजू कित्याक आरण्यांत वळवळटा? जेजू कित्याक आरण्यांत गेलो? पळयतात म्हण ताका आरण्यांत गेलो म्हूण सांगता येसोवांजेल. कित्याक जेजू आरण्यांत गेलो? जेजू कित्याक आरण्यांत वळवळटा? पयल्यान पयलें कित्याक दुखीचो अणभव जेजूक वो दुखीचो अणभव वो इतल्या दुखीचो एक तुमकां गोत्ता आसा आमकां सगळ्यांक गोत्ता आसा. एक ताळणी येताना आमी कितलें वळवळटा म्हूण. एक ताळणी येताना पातकाच्या ताळणी येताना देवाचे विरोध ताळणी येताना ती कितली वळवळे आमकां, कितलो बोंगोस्तोळ आमकां करता. ह्यो दुखीचो अणभव जेजू कित्याक म्हूण एक सवाल. हें अर्थ करूंक कश्ट.
देव पळया, तो देवाचो जेजू देवाचो पूत, जेजू मेस्सिया, जेजू भोव पवित्र तिनदा दिसो दुसरो जण, जेजू सगळ्या सृश्टीचो रचणार आनी तो आतां मरुभुमींत ह्या तळण्यांतावन वळवळटा आनी देंवसार ताका ताळटा. देंवसारा पदवी पळया ताका जेजूक ताळची. तो कित्याक अशें करता? जेजू कित्याक हें सोडता? जेजू कित्याक हें करता? आनी देव बाप कित्याक ताका अशें घडोवंक सोडता? देवान कित्याक ताका ताळणेवंक सोडलें? तो देव बाप ताका ताळणी तो सैतान ताका भियोन भस्म जाता ताच्या मुखार. जाल्यार देंवसाराक कित्याक परवानगी दिली जेजूक ताळोवंक देवान? बापान कित्याक ताका सोडता बाप? कित्याक ताळोवंक सोडता? आनीक विशेश म्हळ्यार पवित्र आत्मा ताका आरण्यांत व्हरता ताळोवंक. देखून ह्या दुखी बरीत 40 दीस जेजूक बगूंक, दुखी बरीत 40 दीस बगूंक पवित्र आत्मा ताका आरण्यांत व्हरता एका शेवटा लागून. जेजून बगले कश्ट आमी नियाळटाव गे. जेजून आरण्यांत तितलो वळवळ्ळो. कितलीं जाणां आमी नियाळटाव? कितलीं जाणां आमी नियाळटाव हे? तेजे बाई तूं नियाळटाय गे, बिज्जी बाई तूं नियाळटाय गे, कार्मीन बाई तूं नियाळटाय गे, लिली बाई तूं नियाळटाय गे, सेली बाई तूं नियाळटाय गे. पळय गे आमी नियाळटाव गे. हे जेजूचे वळवळे कश्ट वळवळे ह्या संगतीचेर आमी नियाळचें भोव अप्रूप, भोव विराळ आनी भोव अप्रूप. जेजू मनीस जावन ताणें सोंसुल्ले ते वळवळे, ते कश्ट वळवळे आमी नियाळचे भोव अप्रूप म्हणयेत. ताका कुर्सायिल्लें थोडे फावटी आमी नियाळटाव. जेजू कुर्सायिल्लें तें जेजू वळवळो कुर्सायिल्लें ताका ते थोडे फावटी नियाळटाव. पूण तें कुर्सायिल्लें नियाळटना ताच्या पुनर्जिवनपणाच्या महिमेक चड वत्तो दिवन ताचे कश्ट वळवळे दांपून दवरता. जेजूचे खंयचे पळय कुर्साचे वळवळे नियाळटा कुठले पुनर्जिवनपणाचे महिमेंत ते लिपयता ताचे वळवळेचें दूख. देखून जेजू मनीस जाल्लो ताणें आमचे वरी वळवळ्ळो ताची कश्ट वळवळे आमी नियाळटाव गे म्हणलें सवाल आज दिसाचें. तेन्ना ताच्या सगळ्या जिणेंत ताणें सोंसुल्ले, ताणें भोगुल्ले ते कश्ट वळवळे आमी तितल्या सालिसायेन मीस करता आनी ते आमी तितल्या सालिसायेन मीस करूंक सोडिना. ताणें ते कित्याक भोगले तें राजांव मीस करूंक आमी सोडिना. तें राजांव जाय जें कित्याक ताणें भोगलें म्हणलें विसारचें ताच्या कश्टाच्या वळवळ्यांचो शेवट आमी जाणा जायचें. जेजू हें सगळें कित्याक भोगलें? जेजून कित्याक भोगलें? हें सगळें आमच्या मोगा पासत. देव आमचो इतलो मोग करता गे आमच्या त्या मोगा पासत जेजून भोगलें. आमच्या मोगा पासत जेजून हें भोगलें. हे कश्ट वळवळे हे आरण्याचे सैतानान थायचे वळवळे जेजून भोगले आमच्या मोगा पासत. ह्या आमच्या मोगा पासत हें सगळें ताणें सोंसलें. आमी भोगचे सर कश्ट तो आरण्यांत भोगता. आमी भोगची थाळणी तो आरण्यांत जेजू थाळणी भोगता. आमच्या कश्टांत तो आमचे सगळे कश्ट जेजू अर्थ करता. कित्याक म्हळ्यार ताणें एक थाळण्यो भोगल्यात सोंसल्यात. ताणें थाळण्यो सोंसल्या आनी थाळण्यांचेर तो जिखला. थाळण्यांचेर तो पडोना, थाळण्यांचेर तो जिखला. थाळण्यो सगळ्यो थाळण्यो ताणें पांय पोंदा घालून ताचे वयर तो रावला. तर मोग म्हळ्यार कितें मोगाच्यानो? मोग म्हळ्यार कितें आमी तें चिंतया हेपटी. मोग म्हळ्यार चेड्यान आनी चेडवान म्हणचें स्ट्रॉंग फिलींग म्हाका स्ट्रॉंग फिलींग ताच्या ते ताका पळयता आमकां फील जाता मस्त फील जाता. स्ट्रॉंग बळवंत भोगणां म्हजें तें येता ताका पळयता म्हाका तोच जाय. आनी तो चेडो म्हणटा म्हाका तेंत चेडूंक जाय. ताका रांदूंक वचूं नासल्यार व्हडणी, कुटुंबा लागीं संबंद वचूं नासल्यार व्हडणी. म्हाका तो चेडवा पळयतना इतलें एट्रॅक्शन जाता गे, म्हाका इतलें फिलींग येता गे म्हाका तेंच जाय. थोडे फावटी चेडवां धाकटें शिकिल्लें चेडूं एका हालचें म्हणल्यार ताका पळयतना ताका फिलींग येता स्ट्रॉंग फिलींग कितें जाता आवय बापाय कांगाल जाल्यांत. तो आमच्या गोंवचो न्ही भायल्या गोंवचो आमची भास आनी परत ताका येना कांय शिकप ना. खंय एक ड्रायव्हराचें काम करता. खयल्या भाशेचो तकलेर केस ना पळोवंक विद्रूप दिसता. पूण हें म्हणटा तो म्हाका जाय म्हाका स्ट्रॉंग फिलींग येता. म्हणल्यार ताचें कार व्हरून हाका धाकट्या ट्रेनीन व्हरतना कार व्हरतना मोगार पडोवन तशें जालें म्हणून. देखून मोगाच्यान स्ट्रॉंग फिलींग तो मोग नीज मोग न्ही. पळया थोड्या तेंपान पळया तो मोग नीज मोग न्ही. मागीर मोगाच्यान
स्ट्रॉंग लायकींग, म्हाका तो लायक आसा, स्ट्रॉंगली लायका, म्हाका कठीण तरान तो लायक, हांव ताका पसंद करतां. ताका पळयतना म्हाका पसंद जाता, स्ट्रॉंग फिलींग येता, म्हाका पसंद जाता, हांव ताका लायक करतां, ताका पसंद करतां, ताका पसंद करतां. ताका पसंद करता, म्हाका स्ट्रॉंग एट्रॅक्शन येता, म्हाका ताका पळयतना फिलींग येतात, देखून तें म्हाका जाय, तो म्हाका जाय म्हूण. देखून मोग म्हळ्यार स्ट्रॉंग फिलींग न्ही, स्ट्रॉंग लायकींग न्हय, तितलें मात्र न्ही मोग न्ही. तें सेल्फ आसा, सेल्फिशनेस आसा, तातूंत स्वार्थ आसा, म्हजे खातीर, म्हजें फिलिंगां म्हजें बगना म्हूण. पूण मोग तो न्ही. नीज मोग म्हळ्यार एक विंचोवणी करची. कळ्ळें? टू गीव वन सेल्फ टू दी फॉर द गूड ऑफ दी अदर, फॉर द गूड ऑफ दी अदर. मेकिंग ए चॉयस टू गीव वन सेल्फ टू द बेटरमेंट ऑफ दी अदर, फॉर द गूड ऑफ दी अदर. वो जावन आसा मोग. ह्या ताच्या बऱ्या खातीर, ताका बरें करच्या खातीर, ताका बरें करच्या खातीर म्हाकाच हांवें ताका दिवचें, वो मोग. वो मोग. वो मोग आमच्या वडिलांनी केल्लो मोग. ताकाच तांणी आमचे खातीर दिलो. थोडे बापय गल्फांत आहात. हांवें सांगचें, इतले कश्ट तुका, इतले तेंपातावन काम करताय, ये ना फादर म्हज्या दुयेचें आनी 1 वर्साचें शिकाप उरलें, तें शिकाप जाल्ल्या तक्षण हांव सोडून येता म्हूण. आनी बापय भायल्या गांवांत आसा आमची चेडवां, तें शिकतात, हें शिकतात, हें शिकतात, तें स्पेशल शिकतात, 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 काम करून फाटीं. शिकचें. युनिवर्सिटीर हुशार शिकतात. बापायन ती वळवळ जेकल्यान काम कर. आनी थोडे फाटीं चरके. बापय थंय धाडटा, वो कोर्सू, तो कोर्सू, तो कोड, इंजिनियरींग जालें, आनीक कांय शिकोवन घातात. देखून बापय म्हणटा, हांव भुरग्यांचें शिकप वचोन तांणी एका पंथा पावता म्हणसर, चेडवाचें काजार जाता म्हणसर, आनी हांव फाटीं येना, ताचे उपरांत गांव सोडून येता, भुरग्यां हेपटेन पंथा पावयता म्हूण. तो नीज मोग. तो आपणाकच भुरग्यां खातीर दिता. थोडे फाटीं आवय सकाळीं पंत्यार उठोवन कितलें काम कर, कितलें काम कर, भुरग्यांक ती पळयता. भुरग्यांक हेपटी भुरग्यांच्या मोगान बरोवन, हेपटी भुरग्यांनी पंथा पावच्या वचत तांची सेवा म्हणून खंयच्या पंथाचें कळें काम करूंक ती आवय तयार आसा. तिच्यो गांठी दूख जाल्यार उबे रावन तांकां जाय जाल्लें करून दिता. तो सलाद, वो सलाद, तें हें बर्गर म्हूण पुरो ती करून दिता. तो दिता नीज मोग, आपणाकच भुरग्यां खातीर दिवचें. वो मोग. एक व्हंकल जर तर न्हवऱ्याचें बरेंपण, ताचें कुटुंबाचें बरेंपण आपणाकच दी जाल्यार तो मोग, तें काजार. आनी हें भायलें म्हाका स्ट्रॉंग फिलींग, म्हाका स्ट्रॉंग लायकींग म्हणून हाडलें पोरये काजार जालें मोगाच्यान. काजारा पयलें ती म्हणाली, सगळो दीस फोनार आहा फादर ताचे कडेन, न्हवऱ्या कडेन उलोवन आसतात. खाले उलयता की राती 3 वरां म्हणसर उलयता. तो भायल्या गांवांत 3 वरां म्हणसर उलयता, मागीर न्हिदता. हें खलें उलावणें एका 3 म्हयन्यांत हांव अशें चलता येता म्हूण. मागीर जालें 3 वरांचें उलावणें हरी एका दिसा जाल्ल्या उपरांत तें 3 वरांचें 3 म्हयन्याचें उलावणें जालें. ताच्या मागीर काजार जालें, मागीर 3 आनीमुनां जालीं. पयलीं आनीमून सिंगापूर, मागीर चेडो फाटीं गेलो, परतून रजा काडना येयलो, परतून नाका काडून हांग खंय पयशे कडेन गेलो, आनी एकडे आनीमून जालें. परतून तिसरें आनीमून, परतून 1 म्हयनो गेलो, परतून चेडो व्हरूंक म्हूण आयलो, परतून ही आनीमुनाक गेलीं. 1 हप्तो 1.5 हप्तो कोणा आनीमुनाक वचोन आयलीं. आनी आतां म्हळ्यार 1.5 म्हयनो जावन चेडून गेलें. तें हांव म्हणटा की हांव म्हाका ताका लायक ना, हांव डायवोर्स जाता. ती आवय बापाय हांगा येवन रडटात. देखून तें लेक ना मोगाच्यान कितलो टायम लग्नाचे जिवितांत एकच मोग म्हळ्यार तुवें तुकाच न्हवऱ्यान आपणाकच व्हंकलेक दिलां गे. ह्या व्हंकलेन आपणाकच ताणें न्हवऱ्याक दिलां. ह्या ताणें म्हाका दिचें म्हणून म्हजो स्वार्थ, म्हजें सेल्फिशनेस, म्हज्या बऱ्या खातीर ताणें म्हाका सगळें दिचें म्हूण हें हांणी रावलां. तशें न्ही. हांवें चॉयस करचें हांवें दिवंक, ताणें चॉयस करचें ताणें एकामेकाक दिवंक. वो नीज मोग. वो इतलो गूंड मोग गे, देव आमची अस्कत गाय आनी आमचें दूख, विकनेस, पेन सोसूंक खुशी व्हरता. आमची अस्कत गाय तो सोसूंक खुशी व्हरता. आनी आमची दूख, आमचें पेन तो सोसूंक खुशी व्हरता आमचे खातीर, आमच्या मोगा लागून. वो मोग. ताचें देवाचें बरेंपण पळयना, आमचें बरेंपण, आमचें साल्वासांव, आमचो सूख संतोश, आमचो आनंद, आमचो उल्हास तो पळयता. आमच्या मोगा पासत तो ताकाच वळवळोवंक सोडटा, खुशी व्हरता. आमी कश्टातना आमकां तो मेळटा, आमकां तो बुजयता. आमी कश्ट भोगतना आमकां तो बुजयता.
आमकां तो मेळटा मात्र न्ही, आमकां तो कश्टांत बुजयता मात्र न्ही, आमकां कश्टांच्या कोंडातावन तो भायर काडटा आनी नव्या जिविताक व्हरता. हो जावन आसा देवाचो मोग. देवान आपणाकच आमच्या बऱ्या खातीर दिल्लो नीज मोग वो. मोगाच्यानो पवित्र आत्म्यान ताका मरुभुमींत अरण्याक व्हेलें. म्हळ्यार हो अणभव देवाचीच एक मांडावळ मोगाच्यानो, ही देवाचीच एक मांडावळ. आनी देवाची खुशी हें कसलें अचानक घडिल्लें न्ही. ही देवाची खुशी, ही देवाची मांडावळ, ही देवाची खुशी तशें जाल्ल्यान हें अचानक घडिल्लें न्ही. कार्मेन बायक ही गुत्त आसा आनी जत्तू बायक बिज्जू बायक गुत्त आसा, हें अचानक घडीत जेजूक जाल्लें न्ही म्हूण ती सांगतात. अचानक न्ही. ही देवाची एक मांडावळ म्हणटात ती. ही देवाची खुशी म्हणटात. आनी हें सारकें ताणें म्हणचें. हें देवाचें प्लॅन. हें पाड नशीब या बॅड लक, पाड नशीब न्हय म्हणटात ती. जत्तू बायड तुमी इसारा, बिज्जू बायकडे इसारा, कार्मेन बायकडे इसारा तुमी, लित्ती बायकडे इसारा, जिल्ली बायकडे इसारा. ती म्हणटात हें पाड नशीब न्ही, हें बॅड लक न्ही. मागीर काल्यांक हें एक पणवती न्ही खंय, जेजूक जाल्ली पणवती न्ही खंय. आमकां थोडे फावटी पणवती जाता, देवचारां नाडचें आनी पणवती म्हणटा. हें पणवती न्ही. मागीर कितें? हें अर्थ नातले वळवळे न्हय म्हणटात ती. मागीर काल म्हणटा बिज्जू बाय म्हणटा हें एक देवा जेजूचे वळवळे. इट्स ए सफरींग फॉर ए पर्पज. म्हळ्यार हे कश्ट वळवळे एका शेवटा खातीर, एका उद्देशा खातीर म्हूण ती म्हणटात. ती मिसांत हांव वेताना तांच्यो काणयो आयकच्यो तुवें, जत्तू बायच्यो, बिज्जू बायच्यो मीस जावन येताना, कुरसावट जावन येतात. जेजूच्या कश्टा विशयान चर्चा करतना बिज्जू बाय म्हणटा हे जेजूचे एका शेवटा खातीर जेजू वळवळ्ळो म्हणून. आनी असो इरादो की आमी भोगचें सर्व ताणें भोगूंक, जेजून देव भोगूं मनीस जावन आमचें बगिनातल्यार ताचें मनशापण हें बगिनातलें मनशापण ताचें मनशापण परिपूर्ण जायचें जाल्यार आमी कितें बसता आमच्या त्या कश्टा बळवळ्यान ताणें पात्र घेवचें म्हूण तिणें म्हणचें. खोल तिचे समजणी. देखून जेजू काल म्हणटा आमी भोगचें सर्व त्या भोगच्याक तो एम्ब्रेस करता, वेंग मारता म्हणटा ती. वेंगता जेजू, वेंग मारता आमच्या कश्ट बळवळ्यांक. आमच्या सुखांक मात्र न्ही, आमच्या दुखांकय तो वेंग मारता. ताळणी आसा गे. जायते जाण आतां पळय सुनील म्हणालो, आतां रॉयसान म्हणालो आनी जेसन म्हणालो ताळणी आसा गे. ताळणी ना म्हणटात. थोडे फादराबाणींत म्हणटात ताळणी ना, देंवचार ना, तें कांय ना, तें सायकॉलॉजिकल सोडा तुमी म्हणटात. ताळणी ना म्हणटात. जेसन म्हणटा आनी रॉबिन म्हणटा आनी मर्सिका म्हणटा, प्रितिकाय म्हणटा आनी लुसिकाय म्हणटा, जेसिकाय म्हणटा, लुसिकाय म्हणालें, जेसिकाय म्हणालें आनी अशें इम्प्रा म्हणटात, सेलिनाय म्हणटा, वालिना म्हणटा, पावलिना म्हणटा. हीं सगळीं म्हणटात काले म्हणल्यार हें ताळणींत ना म्हणून. ताळणी आसा गे. जिणेंत ताळणी नीज मोगाच्यानो, जिणेंत ताळणी नीज. आमच्या सैमीक अस्कतकायेक लागून, आमचें फॉलन नेचर, आमच्या सैमांत अस्कतकायेचें सैम आमचें ताळण्या पडचें. त्या ताळणी आमच्या अस्कतकायेक लागून ती येता, ताळणी येता. आमच्या अस्कतकायेक अस्कतकायेक लागून ताळणी येता. मागीर काल म्हळ्यार सैताना लागून, सैतानी आसा, सैताना लागून आमकां ताळणी येता. आमकां दोन सोर्स, दोन वाटांनी आमकां ताळणी येता. एक ताळणी येवची आमच्या अस्कत सैमाक, फॉलन नेचर, आमचें कांय मोडकुरें न्हय जाल्लें जिवीत घट्ट पात्राचें न्हय तें. देखून सांत पावलो म्हणटा आमचें कुरपेचें जिवीत मातयेच्या आयदनांत आसलें म्हणजे केजाळे पडूंक. देखून आमी सांबाळीचें म्हणटा तो, ताळण्यांचें झगरूच जायचें म्हणटा. देखून सैताना लागून येता. सैतान आमच्या फाटल्यान पडटा, ताका आमी पवित्र आचरण तो पडून मेळो जाला आमकांय त्या मेळ्यांत पातकान घालूंक पळयता. देखून ताका एकच ताची वडणी आमकां पातकान घालूं. देखून आमकां ताळणी हाडटा. ताळणी सोसूंक जायनातली कठीण एक वजन, आमकां सोसूंक जायनातली, आमकां वोवंक जायनातली कठीण वजन जावन आसा ताळणी. म्हजे कडेन सारता ताळणी काल्या म्हणून. आमकां सोसूंक जायनातली कठीण वजन, आमकां वोवंक जायनातली वजन, हें व्हडली वजन, हें हेवी बर्डन, हें व्हडली वजन, हेवी बर्डन आमकां ताळणयेक जावना जाता. आनी कठीण बोगणांची दूख त्या दाळा कलीं बोगणां आमकां सांबळ जातात.
ताळणी येताना बोगणांची दूख वय बोगणांची दूख आणि मानसीक दूख मोगाचें एक बोगणांची दूख जाल्यार व्हडली खली मानसीक दूख ही ताळणी हाडटा जेजून सोंसली कठीण दूख मतींत दूख हाडटा कुडींत दूख बोगणांची दूख हाडटा आनी हे आमी ताळण्यांत पडल्यार ती आमकां गूंड हत्मीक दूख करता गाय करता ताळण्यांत पडल्यार हत्मीक दूख करता कठीण गूंड हत्मीक दूख करता देखून ताळण्यांत कठीण दूख जाता ताळण्यांत पडल्यार दूख कठीण जाता देखून ताळणेचेर जैत वरीचे आमी जेजून ताळण्यांक कबलात बिलकूल दिली ना कबलात ताणें बिलकूल दिली ना ताणें ताळणी सोंसली आनी तो व्हडलो ताळणेचेर ताणें जैत वेलें हें कितें सांगता गी म्हळ्यार जेजून ताळण्यांचेर जैत वेलें कितें सांगता गी म्हळ्यार आमच्या दिसपट्ट्या कसल्या ताळणे वेळी तो आमची सकत जेजू जावन आसा कित्याक म्हळ्यार जेजून सोंसून ताळण्यांचेर जैत व्हरून तो जिखला देखून आमी कश्ट वळे सोंसतना आमी कश्ट व्हडले ताळणेचे कश्ट व्हडले सोंसतना भोगतना जेजू आमकां सकत जेजू आमकां बळ ताळणेचेर आमकां जेजू जैत व्हरूंक एक बळादीक प्रेरण जावन आसा बळादीक प्रेरण एन इन्स्पिरेशन फॉर अस हाव टू ओवरकम आवर टेम्पटेशन ताळणेचेर कशें आमी जैत व्हरचें म्हणून जेजू आमकां एक बळवंत प्रेरण जावन आसा तो आमकां बळ दिता तो आमकां सकत दिता ताळणे वेळार आमकां तो व्हरती सकत दिता देखून थोडे दीस आमकां एकसूरपण भोगूंक मेळना मेळोंक पुरो थोडे दीस आमकां एकसूरपण लोनलिनेस आमकां भोगूंक मेळोंक पुरो थोडे फावटी आमकां आयसोलेशन सगळ्यांनी आमकां पयस दवरलां जावंक पुरो आमचें रान जाती बरी व्हडल्यो सोंसूंक पुरो जाल्ल्यो ताळण्यो आमकां पुरो रानमण जाती पळय कश्यो पापसितात तश्यो ह्यो ताळण्यो जेजूक रानमण जाती आसल्यो थंय पापसूंक जेजू पापसूंक तश्यो रानमण जाती आमकां ह्यो ताळण्यो हाडून पापसूंक पुरो ताळण्यो रानमण जाती बरी पापसूंक पुरो आमचे रानमण जाती बरी व्हडल्यो दुखोवंक पुरो आमकां पापसूंक पुरो जेजूक ह्याच रितीन भोगलें ताच्या मनशा सैमांत ताणें हें भोगूंक सोडलें मनशा सैमांत ताणें हें भोगूंक सोडलें जेजू तें देव सैम आसलें मनशा सैम ह्या मनशा सैमांत ताणें हें सगळें भोगूंक सोडलें ही बापाची खुशी जावन आसली आनी पवित्र आत्म्यान ताका आरण्याक व्हेलें हें भोगुच्या खातीर ताका आरण्याक पवित्र आत्म्यान येलें आनी मनशापण ताचें कंप्लीट जालें हें सोडलें हर एकांती तो आमचे बरी जालो पात्याक एक सोडून हर एकांती आमच्या बरी जालो जेजू हेब्रांक बरयल्या पत्र सांगता हर एकांती जेजू आमचे बरी जालो पातकांती एक सोडून आमचे बरी जालो पळयाक जेजू कोलो मोगता ह्या पासत जेजूक साध्य जाता आमच्या अंतरीक आरण्यांत आमकां मेळोवंक जेजूक आमचें अंतरीक आरण्य आसा ती व्हडल्यो म्हणजो त्यो आमकां अंतरीक भितरल्यान अंतरीक आरण्य आसा आमकां एकल्यांक तांचो आमकां म्हणजाती बरी ताळण्यो पापसितात त्या वेळार जेजूक साध्य आसा आमकां आमच्या अंतस्करणांत आमकां मेळोवंक जेजूक साध्य कितें म्हळ्यार तो ताळण्यांचेर ताळण्यो ताका येवंक सोडला आनी ताळण्यांचो तो जिखला ताळण्यांचो तो जैत व्हरून गेला देखून आमकां तो आमच्या आंतरीक भितरल्या आरण्यांत भायल्या आरण्यांनी भितरल्या ताळण्यांच्या आरण्यांत त्यो रानमण जात्यो बरी ताळण्यो पापसितना जेजू आमकां मेळटा आमकां बुजयता आमकां राखता आमकां बळ दिता ताका जाता मेळोवंक आमकां थंय तो आमकां राखोवन आसा आमच्या आंतरीक आरण्यांत जेजू आरण्याक रेगुलो जेजू आंतरीक आरण्यांत जेजू आमकां राखोवन आसा मोगेच्यानो थंय तो आमकां सोदून आसा आमच्या आंतरीक आरण्यांत आमकां तो सोदून आसा तूं कितें भोगताय तो थंय आसा तूं कितें खंय कालें भोगताय पळय तूं कसले कश्ट भोगता थंय जेजू आसात आरण्यांतल्या ताळण्यांक सोलवायिल्लो जेजू आरण्यांत ताळण्यांक सोलवयलें ताणें आरण्यांतल्यो ताळण्यो ताणें सोलवयल्यो आनी तो ताळण्यांचेर जैत वेलें ताणें आनी आरण्यांतल्यो ताळण्यो सोलवयल्यो ताचेर जैत वेल्लो जेजू तुका गायड करता तो तुका मेळोवंक आरण्याक गेला तो आरण्यांतलो तो आरण्यांत आसाय तुका थंय थावन तो फाटीं हाडूंक तो आरण्याक गेला तो आरण्याक आजरिगला तुका आरण्यांत वळवळ्याच्या तेतून पोटलून धरून ताळण्यांत थावन तुका बुजोवन तुका थंय जाली मजत दिवन तुका फाटीं हाडूंक जेजू आरण्या भितर आजरिगला ताका आरण्यांत आंजांनी त्या जेजूची सेवा केली
ताका तांणी आंजांनी सर्गातावन येवन ताका बुजयलें. आतां तस्सो जेजू तूं आरण्यांत तुज्या आंतरीक आरण्यांत वळवळटाना तुका बुजोवंक, तुका सांबाळूंक, तुजें कॅर करूंक, तुजें जतन करून त्याच ताका बुजयल्या त्याच आंजांक तुजे सरशीन आनी म्हजे सरशीन तो धाडटा आमकां सांबाळूंक. तो आरण्यांतलो ताळण्यो भोगताय गे मोगाच्या भावा मोगाच्या भयणी, तूं आरण्यांतल्यो ताळण्यो भोगताय गे. तर जेजूक तुका मेळोवंक जाय आनी तुका आरण्यांतलो तुका भायर हाडूंक ताका जाय. तो प्रयत्न करता तुका ह्या आरण्यांतलो भायर हाडूंक, ह्या ताळण्यांच्या आरण्यांत हाडून तुका भायर हाडूंक. ताणें आरण्यांत जीक जोडल्या आनी कसल्या तुज्या आरण्याचेर तुका जीक जाय गे ती जीक जोडूंक तुका त्राण आनी बळ आनी प्रेरण तो जेजू दिता. सोम्याचेर आयिल्ल्यो त्यो 3 ताळण्यो एक गडीभर नियाळ्या. 3 शगुणांद्वरी जेजू ताका आयल्यो 3 तरांच्यो ताळण्यो आयल्यो म्हणून माथेवाच्या वांजेलां, लुकाच्या वांजेलांत आनी मार्काच्या वांजेलांत ते आसात. देखून 3 तरांच्यो ताका जेजूक मरुभुमींत आरण्यांत 3 तरांच्यो ताळण्यो आयल्यो आनी जेजू 3 शगुणांनी त्यो 3 ताळण्यो जिखता. 3 शगुणांनी जिखता. पयलीं ताका ताळणी हाडली खंय पळया. जेजूक आयिल्ली पयली ताळणी त्या देंवसरान ताका पयली हाडली ताळणी काय म्हळ्यार हे फातर आसले उंडे कर. हें दाखयता ग्लट्टनी, आंगालाप, खावगेंपण. आत्तां ह्या हॉटेलाचें जेवण, आज त्या हॉटेलाचें जेवण, परवां ह्या हॉटेलाचें जेवण, हॉटेलांक येचें. आनी थोडे आसात शर्माव सांगचे बदला देवाच्या उतरा बद्दल हॉटेलांत वचून जेवा, पिकनिका वचून जेवा, परगांवांत वचून जेवा, व्हडल्या हॉटेलांत रावा आनी करशिया दवरी नाकात पयशे, करशिया पिटो करा, दुर्बळ्यांक दिनाकात कोणाक दिना. देवाचे उतर दिवच्या बदला हे भाव देवाच्या उतराच्या नांवान वांजेला ताणकडून अशेंपरा म्हणटात. म्हळ्यार तुमी उंडे तुमचे पयशे आसले जे उंडे करून खाया, बरे उंडे करून खाया, मोडा. एकामेकाक शेअर करनाकात, एकामेकाक वांटून दिनाकात. वळवळ्यांक सोडा, तांकां वळवळ्यांक तुमकां खायना. तुमी पिकनीक वचा, आमी अरेंज करता. रेडी आसा ताळ्यार एक जाल्यार एका फाटल्यान एक आमी आसा हांव रेडी करता येता हांव, पिकनीक रेडी करता येता हांव. आनी ह्या गांवाक त्या गांवाक भोंवल्यांत बोवा. एकली 5 पटी वचोन आयली, आतां परतून गेली. हांगा ना ते करेजमान खंय गेल्या. खंय एका मगण्याच्या ग्रुपान फॉरेनाक पिकनीक केलां. ती ना म्हण तिच्या भयणीन आमकां काल फोन कर सांगलें मागा एपटी बऱ्या तरान वचून येवं. 5 पटी येचें, 5 पटी. कोणाक एक पयसो आनी कोणाक कुटुंबाच्यांक आनी कश्टा जाल्यांक ती रीक दिना. आनी म्हळ्यार हे रेडी करतात, हे रेडी करून ती काश्या दाखयल्या. आनी खोल एडवर्टायजमेंट पळया तुमी आमच्या बुकांनी थोड्या, आमच्या कोंकणी बुकाचेर पळया, फाटल्या पेजी सगळ्या पेजीचेर आसता. पळया तुमी. आमकां खंयच्यान थंयच पेजीर आसतात. येया वसा 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख करचे पिटो करा. दुबळ्यांक आनी प्राणी एकामेकाक शेअर करचे आनी कांय नाका तुमी. तुमचें पळया, संतोश पातांची एक उतरां पळया, तेंगल्लीं आसात. आनी तांचे शर्मा पळया, वांजेला ताणकोणान म्हणचे उतरां पळया. देखून आखा वखात मोगाच्यानो ह्या हॉटेलाचें हें ग्लटनी म्हळ्यार आंगालाप, खावगेंपण, हें देखून हे ब्लू लेबल आनी एक येल्लो लेबल आनी एक खोली बोटली जॉनी वॉकर आनी खोली नांवां जॉनी वॉकर आनी कॉलिंग आनी पुरो नांवां आसात. आनी खोली नांवां आसात, थोडीं येनात आतां जाय म्हणटाना. आनी खोली नांवां तुमकां आनी थंय पे आनी थंय ब्लू लेबल पेल्यान आनी एक लेबल आसा रेड लेबल पे, ब्लू लेबल पे. तशें ब्लू लेबल पे. पयलें ब्लॅक लेबल, ताच्या मागीर ब्लू लेबल, मागीर रेड लेबल, थंय सोड मोलाचें तशें रेड लेबल. आनी तशें जॉनी वॉकर सड्डू सकाळांचे सोड. आनी दुसरीं आसात पिवंक नोमणेचें हांकां हें पिया एका फाटल्यान एक पळया गे. आखा देखून व्हरबस आंगालाप वो देखून उंडे आसले फातर आसले उंडे कर आनी एन्जॉय कर. तुजे पयशे आसले हाड जेजू कली ताळणेली ताका खायला म्हळ्यार आंगालापाची ताळणी ताणें घाली आंगालापाची. आखा वखात जेजून घाले. जेजू उपास करता, फास्टींग करता. देखून तुका आंगालाप काडीचे जाल्यार हाळे काल बुधवार आमी फास्टींग केलें, उपास कर. ताळण्याचेर जैत व्हरूंक जाता. ह्या ताळण्यांक एका ताळण्याक आनी एक शेगूण उपासाचो शेगूण तो ह्यो व्हरच्यो हो फास्टींग. देखून उपास करशी जाल्यार ह्या ताळण्यांचेर संपूर्ण जैत व्हरूंक साध्य जाता. तूं मुख्य फोकस तुजेर करताय ह्या देखून तुज्या खाणाच्या वयर, तुज्या पिवण्याच्या वयर, तुज्या पयशांच्या वयर, तुज्या भोंवचें तुज्या वयर फोकस कर.
आनी देवाचेर तूं बिलकूल फोकस करूंक सांगना. देखून उंडे आसले कर तूं देवा सोपूत न्ही, तूं देवा सोपूत न्ही, देवा सोपूत न्ही म्हळ्यार देवाचेर कांय न्हू, तूं तोडलो देव. तुजेर फोकस कर, तुजेर गामान दवर, तुजी मिसा पळय, तुजी दौलत पळय, तुजी पळय, तूं पळय, तुजें मात पळय, अबलास पळय तुजो. पळोवन पळय की तुजेर दिश्ट घालूंक तो ताळणी हाडटा. म्हळ्यार देवाक तूं पाठ कर म्हणून. देवा पाठ कर आनी तुजें खुशालकाय संवसाराची खुशालकाय पिये पळय म्हणून. का पिये गमात मार देव मागीर म्हूण सांगून तूं पयलें म्हणून तुका देव करूंक पळयता. हें सैतानान ताणें केल्लें. तेच्यांत हांव देवाच्या जाग्यार बसोचें म्हणलें. देखून जेजू कितें तशेंच कर बापातान कट करून संबंद कट करून पळयता. हें फास्टींग बापा तें आमकां हें करता. म्हजी सगळी तृप्ती आसची बापाच्या मोगाचेर. बापा थंय एक म्हणल्यार मेळचो तो आनंद, ती तृप्ती, तें सॅटिस्फॅक्शन ह्या खाणा जेवणान पियोना बुलुले बालान मेळना. तें बापा तावन मात मेळचें. तो आनंद शाश्वत. देखून बापा थंय एक कोटोंक तृप्ती जोडूंक जेजू उलो दिता, जेजू दिखता, फास्टींग करता आनी सैतानाक दोडयता. दुसरी जेजू काडली सैतानान हाडिल्ली दुसरी थाळणी म्हळ्यार देवाळाच्या पासाडाच्या वयर व्हरता आनी थंय वयर तावन सकला उडी मार म्हणटा. आपूण देवाचो पूत न्ही तूं, देखून तुजो ओडलो म्हूण दाखय तूं, देवाचो पूत म्हूण दाखय आनी वयर तावन तूं उडी मार म्हूण सांगता. वेन ग्लोरी, पुख्खाट्या खातीर हाडांची वडविकाय, दौलत, वडपण, वडविकाय. देखून आमकांय वयर तावन उडी मार म्हळ्यार ह्या कारा तावन त्या कारा व्हडल्या कारा उडी मार, त्या कारा तावन आनीक व्हडल्या कारा उडी मार. व्हडलीं कारां जाय आमकां, व्हडलीं कारां. देवाचो वांजेल हातान दवरून ताणी येवचीं कारां पळया, व्हडलीं कारां जाय, व्हडलीं कारां. वडवीक दौलत, पोकळ दौलत, पोकळ वडपण, पोकळ वडविकाय, बाडाय, पोकळ बाडाय कोच्चुंची. तो अशें म्हूण फोकस. तें काय करता तूं मुख्य फोकस तुजेर घालूंक खाणयताय. हें कार आसले वरवीं म्हजें वडविकाय, हांव केदो व्हडलो, म्हजें स्टेटस पळय, म्हजें स्टेटस पळय आमी खंय आसा म्हणून. व्हडलें कार, व्हडलें घर, व्हडलें आसून आनी ह्या गरजेवंतां पयसो दवरून हांव व्हड जाल्ल्या तक्षणा म्हजी स्टेटस वयर गेलें म्हणून. स्टेटसाचेर वडविकाय, वेन ग्लोरी, फुक्कट वडविकाय, दौलत, पोकळ दौलत, पोकळ वडपण, पोकळ बाडाय कोच्चुची, पोकळ हें दाखयताय, वडविकाय दाखयताय. हें सैतानान वडविकाय दाखयली, हांव तूं वडू म्हणून. देखून देंवन ताका मारून पाताळाक मानस ताका हेमकोणांत घालो, हेमकोणाच्या उज्यांत घालो. देखून तुजें गामान देवाचेर न्ही तुजेर दवर म्हणून परत्यान गामान आमचेर हाडूंक आमी तूं वडू म्हूण दाखोवंक, स्वार्थी जावंक ही थाळणी येता. आनी जेजून कशी काडली ही थाळणी? आनी एक शगूण जेजून दाखयलो, मागणें करणं. प्रेयर इज द क्युअर फॉर वेन ग्लोरी. प्रेयर. फास्टींग इज द क्युअर फॉर आमच्या खाणाचेर जेवणाचेर फोकस करचें. ग्लटनीचेर क्युअर फॉर ग्लटनी इज फास्टींग. आतां कळ्ळें न्ही आमकां? आतां पळया ताका, आतां आमच्या थाळणी देवा आतां पळय वेन ग्लोरी, पुख्खट वडपण, वडविकाय दाखोवची. हाका एकच मोगाचो न्हू कितें म्हळ्यार हाका एकच क्युअर, हाका गूण करून एकच वाट कितें म्हळ्यार मागण्यांत देवा लागीं संबंद घट करचें, देवा लागीं बॉन्डिंग करचें. मागणें कसलें मागणें म्हणचे, कितें कसलें मागणें आमी म्हणूं म्हणचे म्हळ्यार कसली मागणें म्हणचे गी म्हूण सांगल्यार म्हज्या आनी देवा मदलो संबंद घट करचें तें मागणें. उरलें तूं खंयची व्हडली मागणी, खली मागणी, तें मागणें, तो शर्मा हो शर्मा खंयचेय उपकारा पडना जर तर त्या मागण्यांत हांव तुजो आनी देवा मदलो संबंद तूं देवा लागीं येनाय जाल्यार, तुज्या आनी मग देवा मदलो संबंद घट जायना जाल्यार तें मागणें तुका उपकारा पडना. खंयचें मागणें तें ल्हान जावं दी व्हड जावं दी, तें मागणें तुका देवा लागीं हाडटा गे. जेजूचो मोग तुज्या काळजान भरता गे, जेजू आनी तूं एक जाता गे. जेजू थंय मात्र तुका तृप्ती मेळटा गे. जेजू थंय तृप्ती मेळटा जाल्यार तुजें मागणें तें करेक्ट मागणें. जेजू तूं म्हजी तृप्ती, देव म्हज्यान तृप्ती हाडटा. देवान तूं दिवचो, देवा विणे म्हाका तृप्ती ना, म्हाका संतोश ना म्हणून. हें मागणें करेक्ट मागणें.
मागण्यांत देवा लागीं तुजें बांडीक जायचें. तिसऱ्यां खालेक म्हळ्यार जेजू काडिल्ली तिसरी थाळणी जावन आसा दोंगरा व्हडल्या दोंगरा पर्वता व्हरून थंय जावन सकला उडी मार म्हणून. आनी थंय वयतावन तो दाखयता संवसाराचे सगळे दोंगराच्या वयर व्हरता आनी म्हणटा सगळे संवसाराचे राष्ट्रां दाखयता. व्हडलीं राष्ट्रां तांचे आशिल्ले तांचे ते आशिल्लो दुडू ते तांचे बोधीक दाखयता. एक राष्ट्रांक ग्रेस्तकाय दाखयता. ही राष्ट्रां पुरो तुका हांव दितां, तूं देबी जाल म्हाका आराधन कर. म्हाका आराधन केल्यार हे सगळें तुज्या आदीन करता म्हणटा. ग्रीडी फॉर ग्रीडीनेस फॉर पावर. आज कोलेन ग्रीडी कोलो अती आशा कोलो होरबोसू ह्या अधिकारा फाटल्यान अधिकार मोठीन धरून मोठीन अधिकार दवरून चलोवंक अती आशा अधिकार दाखोवं मात्र त्या अधिकारा फाटल्यान वस्तू जबाबदारी ती हांव करता आमगी. अधिकारा फाटल्यान हांवें एकल्यांची सेवा करून पाप साहेब सायन करता म्हणटा सेवाक म्हूण घालता. हांव साकोर म्हूण बरयता म्हळ्यार साकरान सेवा करूंक घातचें. पय साहेबाची गरजेवंताची सेवा तूं करताय गी तुका अधिकार जाय बेतखाडे भिजोवंगी ह्या सेवा बागोवन सेवा करूंक पांय दुमक मिचोणी तुवें हें करचें. देखून तुका दुडवाची वस्तूंची अती आशा ग्रीड फॉर दुडवाची वस्तूंची अती आशा. देखून हाका वखात दान धर्म कर. हाका गूण करूंक एकच वखात दान धर्म कर. देखून 3 थाळण्यो जेजूक आयल्यो आनी 3 थंय वर्च्यूज 3 शगूण आसात. ते शगुणा मारिपात त्यो थाळण्यांचेर जैत व्हरूंक. देखून कोणा पळय ही वस्तूंची दुडवाची अती आशा पावराची अधिकाराची अती आशा तांणी दान धर्म करचें. आज आमी आमच्या भोंवतणी पळयता आमच्या भोंवतणी आमच्या राज्यांत पळयता खलें करप्शन खलें भ्रश्टाचार. कोरोनाक जीव व्हरूंक ऑक्सिजन सिलिंडरां दिल्लीं ती हाडिनासतना ऑक्सिजन ते मास्क आनी ते कोरोनाचें वॅक्सिनेशन आनी ताच्या फाटल्यान पयसो केला मोडीं पडटात ऑक्सिजन ना आनी तातूंत करप्शन करून पयशे गिळ्ळ्यात. कितले करोड पयशे मंगा माया जाल्यात म्हणून पेपरांनी आयिल्लें पळया गे मोगाच्यानो. देखून अती आशा आमकां मनशाचो जीव बऱ्यान पळयनात. देखून दान धर्म केल्यार कोण पळय दान धर्म करता तो ह्या थाळणेचेर जैत व्हरता. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या 3 थाळण्यांत तुका कसली थाळणी आसा. जेजूक आयिल्ले 3 थाळण्यांनी तुका एक थाळणी आनी त्या 3 पैकी एक आसा गे. तूं आयडेंटिफाय करीचे. ती गुर्तिसिजे तुवें जर तर गुर्तिसिली जाल्यार आनी ताच्या विरोध एका शगुणाक तुवें वेंग मारीचें. तुवें पयलें गुर्तिसल्यार तुका कळटा म्हजे जिणें ह्या 3 थाळण्यांत एक थाळणी आसा. देखून हांवें कसली ह्या 3 थाळण्यां पैकी एक थाळणी म्हजे थंय आसा म्हणटाना कोलो शगून ह्या 3 शगुणांत हांवें कोलो शगून धरचें. मागणेंगी उपासकी या दान धर्मी खंयचे हांवें करचें म्हूण तुका कळटा. देखून पयलें खंयची थाळणी आसा म्हूण आयडेंटिफाय करचें गुर्तिसचें भोव मुख्य. देखून दुसऱ्या खाल्यार म्हळ्यार ग्लटनी म्हूण सांगल्यार आमचें आंगालाप की. देखून तूं फास्टींग खाणा जेवणाचो तुका आंगालाप की पिवण्याचो तुका आंगालाप की तर तूं फास्टींग उपास तुका गरज आसा. आनी तुका उपास करतना जेजू मात म्हाका तृप्ती दिता. हें कसलें पिवण्यांनी कसलें जेवणी म्हाका न्ही पूण म्हाका नीज तृप्ती सॅटिस्फॅक्शन म्हज्या देवान म्हूण उपासान तुका कळटा. दुसरें तुका वेन ग्लोरी दौलत व्हडपण दाखोवचें मिजेस्काय दाखोवची व्हडलें बाडाय कोचूंचें हें आसा गी तर तुवें मागणें धरिचें कठीण मागण्याची जिणी धरिचें तुवें हाचेर तुका जैत व्हरूंक जाता. त्या दाळा देव मात्र म्हजी आशा ह्यो वस्तू म्हजी आशा तृप्ती म्हाका सॅटिस्फॅक्शन हाडिना. जेजू मात म्हाका तृप्ती हाडटा म्हाका सॅटिस्फॅक्शन देव मात हाडटा म्हणून तुका कळटा मागण्यांत. देखून मागणें करचें. तिसऱ्यां खालें म्हळ्यार तुका ग्रीड अती आशा तुका दोस्तागी ही थाळणी तुका दोस्तागी तर दान धर्म कर उदारपण दाखय तूं आनी लेंटांत तूं ह्या लेंटांत ह्या प्राजीत काळांत तूं उदारी जा आनी देव तुजें उदारपण पळयल्लो देव तुका तुज्या गरजांत दरबस्त देव तुका दितलो. तुज्या दरबस्त तुका देव दितलो आनी तुका दितलो आनी त्या दाळ कळटा देव मात म्हाका तृप्ती दिता म्हणून. देवातय मात देवाचो संबंध जाल्यार मात म्हाका तृप्ती समाधान आसा म्हूण तुका कळटा. ह्या 3 थाळण्यांनी एक मुख्य विशेष संगत आटापून आसा. म्हाका पळया जेजूक आयल्यो 3 थाळण्यो पळया ह्या 3 थाळण्यां फाटल्यान एक विशेष संगत लिपोवन आसा. कालेंगी पळया 3 थाळण्यो पळया. तूं देवाचो पूत जाल्यार हे फातोराचो लिवंडे कर.
तूं देवाचो पूत न्ही, देखून तूं वयता सकलो उडी मार, आंज तुका धरता, तूं देवाचो पूत न्ही. तूं देवाचो पूत न्ही, तूं म्हाका तूं मेसिया न्ही, तूं म्हाका राष्ट्रां पुरो तुका वैभव दिता, तूं म्हाका बागून अरादान कर. पळय हर एकांती तूं देव न्ही म्हणल्यार तूं व्हडलो, तूं देव म्हण दाखय, देवा बापाक तूं संपूर्ण तूं आडकळ राव. तुका तूं पळय देवा बापाचें कनेक्शन सुटय, फोकस काड, गामाण दिनाका देवाक. देवाक तूं फोकस करिनाका, देवाक मेन जावन कर. तुका तूं देवाची खुशी तुका नाका, देवाची खुशी करनाका. तुजी खुशी आनी तुजी व्हडविकाय तूं दाखय. तूं देवाचो पूत हांवें केलें म्हूण दाखोवन तूं व्हडलो म्हूण दाखय. जेजू एक्की अजाप ताचे पासत ताणें केल्लें ना. ताच्या बेनिफिटा खातीर एक अजाप केल्लें ना. जेजू देवाचेर फोकस करता आनी हेरांचेर फोकस करता. हर एक ताणें अजाप केलें हेरांच्या बऱ्या पासत, ताचे पासत न्ही. तो देवाची खुशी करता आनी सैतानाक मारून दोडयता तो. जेजू ह्या ताळण्यांक बिलकूल बाग घालो ना. जेजू बिलकूल ह्या ताळण्यांक बली जालो ना. तो ताचें फोकस बापाचेर शिफ्ट करता आनी मनीस उंड्यान मात्र वांचना म्हूण सांगता. बागार बापाच्या हर एका उतरांत हांव येता म्हूण बापाचेर फोकस करता. तूं देवाक मात्र म्हाका आराधन कर म्हणल्याक ना, निखळांग असो हांव मनिशानाचें देवाक निजा देवा मात आराधन करूं आनी आराधन देवाक मात्र फावो म्हणून देवाचे मात्र सेवा करता म्हणटा. द्वितीनियम अध्याय 6:13 तो कोट करता थंय. आनी आंज तुका धरता तूं वयरतावन उडी मार म्हणल्याक म्हूण सांगता. किर्तन 91:11 किर्तन 91 आमी केदाळ म्हणटा, 11 केदाळ म्हणटा. देखून देंवसाराक तो मान दोंडयता म्हणून तूं देवाची परिक्षा करनाका म्हणून. देवाची परिक्षा करनाका म्हणून. तो देवाचे उतार करून देवाक फोकस कर, देवाक केंद्र कर, देवाक मोग कर, देवा लागीं आनी किल्लो लक्षलो संबंद आसा कर. देवाक वेंग मारून सैतानाच्या ताळण्यांचेर देंवता. देवातान मात्र जेजू सॅटिस्फॅक्शन आशयता, उरल्या खंयच्या तावनी तो सॅटिस्फॅक्शन तृप्ती आशयना. देंवसार ताचे तावन पळ येता. देखून देंवसार जेजूक ताळटा, ताचेर जेजूचेर आपणाचेर आमी आमचेर फोकस करचें. आमचे पयशे आमचे दुडू आमी बोवाचे आमी करचें, हेरांक पळोवन नजो, देवाकी आमी फोकस करूं नजो, आमकां फोकस करून आमी एन्जॉय करचें म्हणून. हें सैतानाचें. आनी ताका आमी सक्कडी देवाचे उतार दिवचे, आमी पुरा ताका सपोर्ट करून आमी तेंपरा वयर हाडूंक पळयता. आमच्या जिणेचें फोकस देवाचेर आसा जंय तेन्ना आमच्या जिविताक नीज आयडेंटिटी, आमच्या जिविताक नीज अस्मिताय, आमच्या जिविताचो नीज शेवट आमी बगूंक शकता. प्राजीत काळा वेळार देवा तिशीन आमी परतोया, देवाक आमी फुड करया, देवाक आमी पळोवन देवा थंय परतूंक वो प्राजिताचो काळ आमकां उलो दिता. ह्या क्रिस्मांत आमी देवाक फूड करया, देवा लागीं येवया आनी देवा थंय मात्र तृप्ती जोडूंक आमचें मागणें, आमचो उपास आनी आमचें दान धर्म आमकां कुमो करून दी. देवा थंय आमकां सॅटिस्फॅक्शन मेळच्याक. आमेन.